बेशिस्त येरादारीक लागून दिवचलच्या बस स्टँडा कडेन ट्रॅफिक जॅम जावपाचे प्रकार घडल्यात। सांजेच्या टायमार तर सामको गोंधळ निर्माण जाता। शुक्रारा राती तर ह्या बस स्टँडाचेर प्रवाशी बस सयत हेर वाहनां अडकून पडिल्लीं। दिवचलच्या सद्याच्या तात्पुरत्या बस स्टँडाची सुवात अजून अर्दवट आसा। देखून ह्या बस स्टँडाचेर एकाच वेळार 4 ते 5 प्रवाशी बशी येतकीर सामको गोंधळ जाता। दुसरे वटेन बस स्टँडा भायर बेशिस्त पार्किंगे खातीर बसी बस स्टँडात भितर घेतना वाहन चालकाक नाकाशेवड जाता। हे बेशिस्त येरादारीचेर कोणाचेच नियंत्रण ना अशी कागाळ लोकांनी केला। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत। आम्ही आयज हांगा आतां येयले बस स्टँडाचेर। बस स्टँडाचेर एरिया पयलीं उणी आहा आनी हांगा जे ट्रॅफिक इतली जाम जाता। आतां तुमी पळया, आमी पिक्चर घेतले आनी तेजेर हांगा कशें आनी कदंबाचे ड्रायव्हरांक हेच ना, ते खंयसूनय भितर सरता आनी हांगा प्रॉब्लेम जाता। आतां इतले बशी हांगा हे एकठांय जाले आनी हांवें लास्ट टायम हे कशें कितें करपाचें कांय समजना। लास्ट टायम आमी परते हांवें एक बायट दिल्ली, तेजेर हांवें सांगलेलें आनी हांवें पुलिशेक वचून सांगलेलें ट्रॅफिक केला की हांगा पुलीस प्रोवायड करा म्हणून। ते करूंक ना। म्युन्सिपाल्टीक म्हटलेलें हांगा स्कुटरी दवरलेले आहा ते उबा राहा, तेंच्यांनी करूंक ना। म्हटल्यार दे आर इरिस्पॉन्सिबल, दे डोंट हॅव इरिस्पॉन्सिबल हांगा कितें चल्लां तें आनी लोकांक त्रास जाता। हांगा एक्सिडेंट ते रातचे आतां कितल्यो गाडयो बशी हांगा हे जाला, हांकां कशें कितें करपाचें म्हाका कांयच समजना की कोणाकूच पडलेलें ना, ना ट्रॅफिक सेलाक ना म्युन्सिपाल्टीक। ते गाडी अजूनय आहा, हांवें वचून तांकां नंबर घालून गाडयेचे स्कुटराचे नंबर व्हरून दिले, हे उबा राहा म्हणून हांगासून ते हे करता। नो पार्किंग हितून उबे करता, नो पार्किंग आनी कांयच करूंक ना। आनी पुलिशेन तेन्ना पुलीस 6 वरांचेर दीसभर आसता, 6 वरांचेर तो गायब। हांवें कितले फावटी हांगा पळयलें की पुलीस रावत ना, अशें करून हे करता। हांकां कितें करपाचें म्हाका कांयच समजना। डिमांड कितें आसा? आतां डिमांड न्हू, हांगा आमकां प्रोवायड जाय, पुलीस 9 पर्यंत हांगा जाय रातचे ट्रॅफिक। कित्याक आतां 8 एक जाय की आतां पळय कितें जाला तें हांगा हे आतां तुमी मिनिमम 8 पर्यंत तर आसपाकूच जाय कंपल्सरी। आनी हांव म्युन्सिपाल्टी कडेन मागता, म्युन्सिपाल्टी कडेन हांवें चेअरपर्सना कडेन वचून हाडलो, तेणी सांगलेलें आपूण कितें तरी करता। तशेंच ट्रॅफिक सेलान सांगलें आमी उबारता, हांवें सांगलें तांकां उबारा। ते कांयच हेंच्यांनी कांयच करूंक ना। ट्रॅफिक इज स्लिपींग, ट्रॅफिक सेल इज स्लिपींग। रातच्या टायमार जो हांगा बस स्टँडाचेर ट्रॅफिक जाम जाता, आपणाची मनमानी करता, हांगा मनमानी करता। तेंचे आनी सांगपाचें ना की म्हाका खरें तुमकां आतां हांव हांगाच उबो आसलो आनी हांवें स्वता पळयलां हे की हांकां पडलेलेच ना। हे पळय आतां अजूनय गाडयो अशेच आहा पळय दवरलेले, हांकां 5-5, 4-4 वर्सां हांगाच पडलेले आनी म्युन्सिपाल्टीक पडलेले ना ट्रॅफिक सेलाक। आतां हांकां कितें करपाचें? आमी कितें करपाचें? पब्लिकान कितें करपाचें? हांगा एक्सिडेंट कोण मेलो, कोण हू रिस्पॉन्सिबल? इतले आतां हे करून पळय आतां ट्रॅफिक हेजेर सामकें म्हाका दिसना हांकां कशें आतां सांबाळपाचें। म्हाका दिसता वयर वचपा पडटलें, सीएमा कडेन वचपा पडटलें। तो हेजो कित्याक तो होम तेजे कडेन आहा, होम डिपार्टमेंट तेजे कडेन आहा, ताका सांगपा पडटलें की तूं बाबा हांगा तूं पळय